सेकंडरी मेरेन एडमिशनाक शिक्षण खात्यान गायडलायन काढल्या। स्कूल घराकडच्यान कितले पयस तें फॉर्मात बरोवचें पडटलें। पालकांची सगळे तरेची वळखपत्रां, हावस टॅक्साची पावती, डॉमिसायल नाजाल्यार निवासी दाखलो लागतलो। हायस्कुला कडच्यान आशिल्ल्या गांवाचें अंतर नोटीस बोर्डार मारचें पडटलें। गायडलायनी प्रमाण भुरग्यांक एडमिशना वेळार मार्क दितले। चड मार्क आसतले तांकां एडमिशन। स्कुलांक कॅपिटेशन फी वा मायज पयशे घेवंक मेळचे ना। शिक्षण खात्यान प्रायमरी ते सेकंडरी शिक्षणाच्या एडमिशनाक गायडलायन केल्या। त्या गायडलायनी प्रमाण हायस्कुला कडच्यान कमी अंतराचेर आशिल्ल्या भुरग्यांक एडमिशनाची चड संद। पालकांचे डॉक्युमेंट एडमिशनाक सक्तीचे। राखीव कोटा आसा। तशेंच ज्या भुरग्यांक प्रवेश जाय त्याचो भाव वा भयण त्या स्कुलांत शिकता आसत जाल्यार, तशेंच पालक आदलो विद्यार्थी आसत जाल्यार ते मार्कूय प्रवेश अर्जा वेळार मेळटले। एडमिशनां दिवंक शिक्षणीक संस्थांक मायज पयशे घेवंक मेळचे ना। गायडलायनी प्रमाण जो योग्य आसा ताकाच प्रवेश दिवचो। SC आनी ST मॅनेजमेंटा खाला चलपी हायस्कुलांक 50% एडमिशनां तांच्या समाजाक दिवंक मेळटलीं। बाकीचे सीट थारिल्ल्या गायडलायनी प्रमाणूच दिवचे म्हूण शिक्षण खात्यान स्पश्ट केलां। सगळीं हायस्कुलां आनी हायर सेकंडरींनी शिक्षक आनी भुरग्यांनी मोबायलाचो जाय तितलोच वापर करचो म्हूण शिक्षण खात्यान परिपत्रक काडलां। हायस्कुलांनी शिक्षणीक वातावरण तयार जावचें म्हूण यत्न करचे। ताका लागून मोबायलाचो गरजे भायर वापर करचो न्ही म्हूण शिक्षण खात्यान सांगलां। 2009 अशेच तरेचें परिपत्रक काडिल्लें। डेप्युटी एज्युकेशन ऑफिसर हायस्कूल हायर सेकंडरींनी सरप्रायज इन्स्पेक्शनां करतले। सापडल्यार खंय एक्शन जातली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। म्हयनो जालो म्हापशें डांगी कॉलनीत सारकें उदक येना। निमाण्या लोकांनी PWDक घेराव घालो। उपरांत इंजिनियर आनी लोकांनी पायपलायनीचें इन्स्पेक्शन केलें। म्हापशें उद्देगीक इस्टेटींतली एक कंपनी मोठी पायपलायन घालूंक दिना। कंपनी म्हणटा प्रॉपर्टी तांची, लोक म्हणटा IDCची। निमाणे पुलीस मदीं पडल्या उपरांत प्रॉपर्टी आपली म्हणपी ती व्यक्ती तात्पुरती पायपलायन घालूंक दिवंक तयार जाली। म्हापशा IDCतल्या कंपनीचे सुवातींतल्यान ही पायपलायन डांगी कॉलनीत वता। आदली पायपलायन मोठी आशिल्ली, मात कंपनीन खंय ती काडून दुसरे ल्हान पायप घालूंक लायिल्ल्यान उदकाक हाल। पहिले ओल्ड तो इंजिनियर सांगतालो ओल्ड व्हडलो आशिल्लो पायप आनी आतां तो म्हणजे धाकटो म्हणून घातला हेंच्या सांगण्यानुसार। तेन्ना आमकां फक्त इतलेंच आसता की तो चेंज करपाचो, म्हणजे धाकटो आसा तो काडून जसो पयलीं ओल्ड आशिल्लो न्हू तोच घालून दिवपाचो आमकां, की पाड्याचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। इंजिनियरान आमकां सांगलें तशें। लोक इंजिनियराक घेवन सुवातीर पावले। निमाणे पुलिसांनी मध्यस्थी करून तात्पुरतो मार्ग काढलो। This pipe is supplying water to which houses and full area. This is the pipeline. Now you call me out to do it. आणि ती आमकां दुसरी म्हणल्यार आनी तुका शिफ्ट करपाक मेळना, दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक मेळना। You have no alternate solution. This has been there for since when? 1994. Because 94 or 95 we had complained that it has been illegally laid down. It is laid down through your property. Yes. What is the follow up after that? We had complained to IDC. We had complained to IDC. IDC had returned to PWD. To show me the correspondence. I will follow up. Okay, no, I'll have to. Okay, now tell me about your pipe. What is your objection towards him putting a what larger something? असले ते हळद पाईप घालूंक जाय, आमकां ते सकयल्या पायपाक कनेक्शन मारूंक जाय। होय गांवचोच भुरगो, एकाय खबर आहा आपल्या घरान उदीक येयना म्हणून। कितें म्हणटकूच आतां कितें आहा, एज पर द लॉ हो वचोंक सोदता, इट वील टेक 15 to 20 days or 1 month. Oh, even more than that. More than that. But I am saying what? If you are giving us a willingly like nice thing, बाबा तू कर, मागीर आमी तेजेर प्रोसेस करून आमी ती पायप आहा ते भायर काडपाक आमी ट्राय करता। Okay, yes. तुम्ही म्हाका सपोर्ट करशात आतां, तुम्ही तर म्हाका आतां सपोर्ट करशात, आमी तुका सपोर्ट करता अख्ख्या गांवचो लोक। You are agreeing? I am agreeing. Okay. Now considering that on humanitarian grounds, they are in essential need of water. Okay. In your area, they are your neighbors. Yes, of course. थंयसर कितें केलें, एक मोठे पायप आसले मोठे प्रमाणात, ते पायप कट करून बारीक घातला, मग 1 इंचाचे पायप, तितून उदक कशें येतलें आख्ख्या वाड्याक काय खबर ना। आणि IDCची हांगा इंडस्ट्रीची एक इंडस्ट्री आहा बाल बंधू म्हणून ती घड्याळाची, तेजी बायल येवन हांगा शांपणाक म्हणपाक तुमी म्हणपाक आपल्या प्रॉपर्टीन कितें करता काय म्हणपाक आमकां, आनी व्हडले शांपण। सो आमी भायर तिका विचारलें कितें जालें, तुजी प्रॉपर्टी ही गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी, IDCची इंडस्ट्री ज्यो हांगा जितल्या हांव गव्हर्मेंटाच्यो, तांकां लिजाक दिल्या चलोवपाक, तेजे नांवार करूं ना डायरेक्ट ह्यो। सो ती म्हणपाली नाका म्हणपाली। आतां आमी PWD इंजिनियर बीन येवन सगळ्या जाणांनी पळयलां आनी तेंचे कडेन उलोवन सांगलां की बाबा तुमी पायप घाला आनी घालून दिता म्हणून सांगलां, पूण ती म्हणटा आपल्याक ऑब्जेक्शन बीन कांय ना म्हणटा। आतां सो जाल्लें प्रॉब्लम आमचें सॉल्व। प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फडते।
ताळगांवां कामराभाटां स्क्रॅप यार्डाक सोमारा उजो लागलो. कसो लागलो तें मात कळिल्लें ना. कोण म्हणटा स्क्रॅप यार्डा फाटल्यान पिवंक बसतात तांणी लायला म्हूण. शॉकात जावपाची गजाल म्हणल्यार उजो हाटापा हाडटले जाल्यार फायर ब्रिगेड ते सुवातेर वचपाक शकना. इतलें स्क्रॅप यार्ड भितर. स्क्रॅप यार्ड रजिस्टर्डूय ना. आडेकडेक लोकवस्ती ना म्हूण वेळ बरो. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.